मोगाच्यानो म्हज्या गोंयकारांनो भूमिपुत्र हे कॉन्ट्रोवर्शियल बिल आमच्या गव्हर्मेंटान असेंब्लीन पास केला. हे बिल इतलें कॉन्ट्रोवर्शियल की आमकां गोंयकारां सारकें पेजेक पावयतलें. पयले सुवातेर तुमकां सांगचें म्हटल्यार भूमिपुत्र ते म्हणटात गोंयकार, पूण आमी भूमिपुत्र न्हू, आमी जावन आसात गोंयचे पूत. आनी हें बिल आमकां नागोवंक आनी सोकला उडोवंक केलां. ह्या बिला उद्देशी अशें जातलें की जायते गोंया भायले येवन आमच्या जाग्यांचेर, कोबिनीत जाग्यांचेर चोरयां आपली घरां बांदून रावतात. आनी ह्या बिला प्रमाणे जो भायलो लोक त्या जाग्यांचेर 2019 पासून 30 वर्सां तो रावला जाल्यार ते भूमिपुत्र बिल पास जावन तो जागो 250 स्क्वेअर मिटर्स तांचो जातलो आनी आमी गोंयकार फकत पळोवंकूच उरतले. ह्या गव्हर्मेंटान हें बिल केलां न्हूय आमच्या फायद्याक, पूण हें बिल केलां तांणी फायद्याक तांकां मोतां मेळपाक ह्या भायल्या लोकांची आनी तांकां खोशी करपाक. हें बिल आमकां खोशी करपाक करूंक ना. देखून मोगाळ गोंयकारांनो, आमी आतां जाल्यार सारकेच जागे जावंक जाय. आनी हें बिल आमी पास जालां तें गव्हर्नरा कडेन वयच्या पयलीं आमी तें ओपोज करूंक जाय आनी गव्हर्नरा कडेन आमचो निशेध मारूंक जाय. देखून आमकां सगळ्या गोंयकारांक उठपाची गरज आसा. आनी तुमकां जागे करपाक हांवें एक धाकटीच ही कविता कंपोज केल्या, ती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. म्हजे कवितेचें नांव भूमिपुत्र. भूमिपुत्र, ओ आडेच्या भूमिपुत्र, भूमिपुत्र, ओ आडेच्या भूमिपुत्र, गोंया येयात रे घालून तुमची लुंगी आनी धोतरां. गोंया येयात रे घालून तुमच्यो लुंगी आनी धोतरां. सेरका तुमच्या नांवार कोत्ता खंय जाग्याची पोतरां. सेरका तुमच्या नांवार कोत्ता खंय जाग्याची पोतरां. येयात रे बेगीन येयात घेवन तुमची भुरगीं आनी नातरां. येयात रे बेगीन येयात रे घेवन तुमची भुरगीं आनी नातरां. भूमिपुत्रांनी तुमी चोरून कोमिनीदाद आनी लोकांचे जागे बांदली घरां. भूमिपुत्रांनी तुमी चोरून कोमिनीदाद आनी लोकांचे जागे बांदली घरां. आतां ती कायद्याशीर करपाक सरकारान उगडल्यात तुमकां दारां. आतां ती कायद्याशीर करपाक सरकारान उगडल्यात तुमकां दारां. गोंयकाराचे जागे चोरून तुमी जोडली व्हडली वरां. गोंयकाराचे जागे चोरून जोडली तुमी व्हडली वरां. भूमिपुत्र जातले जाग्याचे मालीक आनी गोंयकार जातली चिपणेची तोरां. भूमिपुत्र जातले जाग्याचे मालीक आनी गोंयकार जातले चिपणेची तोरां. जुवारी नगर, मोती दोंगर, म्हापश्यां बोल्ल्यात हजारांनी भूमिपुत्राची इलिगल घरां आनी जागे. जुवारी नगर, मोती दोंगर, म्हापश्यां बोल्ल्यात हजारांनी भूमिपुत्राची इलिगल घरां आनी जागे. आतां कायदो बदलोवन ते मालक जातले आनी खोशेन फुलयतले फुगे. आतां कायदो बदलोवन ते मालक जातले आनी खोशेन फुलयतले फुगे. ते आनिकूय आमचे जागे लुटतले आनी चोदतले. देखून जायात तुमी जागे.
ते आनीकूय आमचे जागे लुटतले आनी चोरतले देखून जायात तुमी जागे, ना तर आमी न्हिदोनूच उरतले आनी भुमिपुत्रा नाचतले डान्स रेगे, ना तर आमी न्हिदोनूच उरतले आनी भुमिपुत्रा नाचतले डान्स रेगे. सरकाराचे उरल्यात 6 म्हयने मागीर जातले इलेसांव, सरकाराचे उरल्यात 6 म्हयने मागीर जातले इलेसांव देखून एकमोतीन भुमिपुत्राची मतां मेळोवपाक सरकारान दिला तांकां हें बेसांव. देखून एकमोतीन भुमिपुत्रांची मतां मेळोवपाक सरकारान दिला तांकां हें बेसांव. उगडास दो सरकारा गोंयकाराचे चडशी तर पडटे तुजेर मालदिसांव. उगडास दो सरकारा गोंयकाराचे चडशी तर पडटले तुजेर मालदिसांव. मागीर तुमी हाल्लेत तर चिंतूंक पडटले खंयचे बसले काय म्हण नासांव. मागीर तुमी हाल्लेत तर चिंतूंक पडटले खंयचे बसले काय म्हण नासांव. देखून निजाच्या गोंयकारा आतां उठ आनी निशेध मार. देखून निजाच्या गोंयकारा आतांच उठ आनी निशेध मार. सगळे गोंयकार एकठांय जावया आनी वचोन धाडोवया गव्हर्नराचें दार. सगळे गोंयकार आमी एकठांय जावया आनी धाडोवया गव्हर्नराचें दार. गोंयकार आमी मोगाळ तुमी करिनाकात आमचो सुमार. गोंयकार आमी मोगाळ करिनाकात तुमी आमचो सुमार. गोंयचे निजाचे भुमिपुत्र आमी आडेचे भुमिपुत्राचेर मारुया फार. गोंयचे निजाचे भुमिपुत्र आमी निजाच्या भुमिपुत्राचेर आडेच्या भुमिपुत्राचेर मारुया फार. सगळे शिपडलेले गोंयकार एकठांय जावया जशे गल्फांतले फ्रांस, इटली, कॅनडा आनी लंडनकार. सगळे शिपडलेले गोंयकार एकठांय जावया जशे गल्फांतले फ्रांस, इटली, कॅनडा आनी लंडनकार. दाखोवया आमचो एकवट आनी आमी म्हूण काळजीदार. दाखोवया आमचो एकवट आनी आमी म्हूण काळजीदार. वय गोंयकारांनो, आमी काळजीदार आनी हे काळजीदार आमी फुडें व्हरपाची गरज आसा. म्हज्या गोंयकारांनो, हांव पस्कोल ते चिकाली तुमकां सगळ्यांक उलो मारता. जेन्ना आमचे जे गोंयकार गोंया पासत वावुरतात ते लिडर फुडें सरतले आनी आमकां आपयतले आमची रॅली हो मोर्चा घेवन त्या गव्हर्नराच्या दारार, तेन्ना आमी आमचो सगळो वावर सोडोवया आनी आमी तांकां तेंको दिवया. कित्याक आतां गोंयकाराक गोंयकाराचेच पोवचें पडटलें. कित्याक दीस इज द लास्ट नेल इन आ कॉफिन. देव बरें करूं.